निधी पासत दुमाळो सोसतात ती सुबागी स्वर्गीचे राज तांचे म्हूण म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनू, ह्या संवसारान जियेता आसतना आमच्या समाजान वेता ते कडेन ओनीत जाल्ली आमी पळयता. आनी ही ओनीत आमी पळयता तेन्ना आमचो स्वभाव कसो जाता काय, तांचे पासत हांव म्हजो ताळो उबारता काय, तांचे पासत मागता काय, वो म्हजें तोंड बंद करून हांव ओगीच म्हाका कित्याक पडला असो म्हजो स्वभाव जाता काय. जेन्ना जेजू क्रिस्तान अनाथा सोवे, भुरग्यां सोवे, ओस्तोऱ्या सोवे, कोणाचो कोणूच नासलोल्या सोवे ओनीत जाल्ली पळयली तेन्ना आपलो ताळो ताणें तांचे आड, हे ओनिती आड ताणें उबारलो आनी हाका लागून ताका कोस सोंसचें पडलें, दुमाळो भोगचो पडलो आनी मरण पासून ताका भोगचें पडलें. मोगाळ बाबा भयणीनू, शिसांचेर असलीच भिरांत आयली जेन्ना शुभ वर्तमान परगटपाचो वेळ पावलो तेन्ना ते एका कुडान बसलोले. संवसाराक न्हीद परगटपाचो वेळ पावलो तेन्ना ते एका कुडान भिरांतीन बसलोले. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येता, तांकां काळजीदारपणाचें देणें दिता, तेन्ना हे शीस भायर सरतात, देवाचें शुभ वर्तमान परगटतात, न्हीद आख्ख्या संवसाराक ते परगटतात. आमचें कितें जाय? भिरांतीक लागून हांव भितर रावता काय, निती पासत म्हजो ताळो उबारचे सुवातेर भिरांतीन हांव लोबदोलां काय, विचार करूंक भोव म्हत्वाचें. मोगाळ बाबा भयणीनू, एक बरयणार रेजिनाल्ड बेट्स अशें तो बरयता, ह्या संवसारान जायते इनोसेंट मनीस आसलोले जे कोण भुगताले आनी हांव जाणो आसलोलो, पूण हांवें म्हजो आवाज तांचे पासत केन्नाच वयर काडूंक ना, तांचे पासत केन्नाच हांव उलोवंक ना. पूण जेन्ना वेळ पावलो, हांवूय एक इनोसेंट मनीस, म्हाका बणकणीन घातलो तेन्ना म्हजेय पासत कोणूच उलोवंक ना. वय मोगाळ बाबा भयणीनू, जरी तर आमी दुसऱ्यांक पावनात जाल्यार दुसरी कशी म्हूण आमकां पावतली. रशियाच्या देशांत मोगाळ बाबा भयणीनू एक व्हडलो मनीस आसलोलो, जुट्टी घेवन तो आसलोलो, नांव ताचें निकोलाय अलेक्झांड्रो बल्गॅनीन. आनी हो मनीस आपले आख्खे पुर्जेक तो एकठांय करता आनी थंयसर तांकां तो असो हुकूम घालता, आयज तावन जेजू क्रिस्ताचें नांव कोणूच तुमी घेवचें ना, कोणूच जेजू क्रिस्ताक वाखाणचें ना. आनी जरी तर तुमी जेजू क्रिस्ताक वाखाणलीत जाल्यार तुमकां हांव सगल्यांक जिवेशी मारतलो. हो मनीस आपणाक सांगपी कोण? हो मनीस म्हज्या धर्माक बाबतीन सांगपी कोण काय म्हूण एक थंयसर ल्हान शेतकामती आसतलो, तो आपलो ताळो थंयसर वयर काडटा. जेजू म्हजो क्रिस्त, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो सोडवणदार आनी जेजू बगोर आनीक दुसरोच कोण देव म्हाका ना म्हूण तो थंयसर बोब मारता. आनी ह्या एका मनशाच्या आवाजान थंयसर जमलोलो सगलो लोक बोवाळ मारता. आनी मोगाळ बाबा भयणीनू, हो मनीस जो ताचे कडेन जोडटी आसलोली, तो थंयसर आपली तकली सोकला घालून लोकां मदल्यान चलून लोजयेन वेता. वय मोगाळ बाबा भयणीनू, दुसऱ्या दिसा थंयसर न्यूज हेडलायन जाता, द मोस्ट पावरफूल पर्सन वॉज सायलंट बाय द सिंपल मॅन. वय मोगाळ बाबा भयणीनू, थंयसर आपल्या धर्मांक ओनीत जाल्ली पळोवन ह्या मनशान बोवाळ मारली आनी बोवाळ मारली देखून थंयसर तांकां सगल्यांक धर्म आपलो परगटूंक मेवली. जाल्यार आमच्याय देशांत अशे जायते मनीस ओनिती आड झुजतात आनी ओनिती आड झुजतात तेन्ना जायते दूख तांकां भोगचें पडटा. आमच्या देशांत आसलेलो B.R. आंबेडकर आपल्या लोकां पासत झुजलो. ओनीत ताणें पळयली आमच्या देशांत जाता ती कशे भाशेन जनवारा भाशेन लोकांक वागयताले ते ताणें पळयलें आनी पळयलें देखून आपलो ताळो ताणें हे ओनिती आड केलो आनी न्हीद परगटूंक तो वावुरलो. जाल्यार चंद्रनायनू हो दुसऱ्या लोकांचे आपल्याक ताका कसलेंच पावल मारूंक नाका आसतलें, पूण तरी पूण तो मारता. दुसऱ्या लोक कशे भाशेन कश्टवतात, कशे भाशेन ओनीत सोंसतात ते तो पळयता आनी आपूण भितर सरता, तांकां तो न्हीद दिवंक वावुरता. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनू, फ्रांसीस शावेरानूय अशेंच कितें तरी केलें.
जेन्ना ताका कळ्ळें हो पुर्तुगेज सरकार आपल्या लोकांचेर आडमांड्यो काडटा, आपल्या लोकांक कोश्ट दिता, त्रास दिता, ओगी तो रावना, एक चीड बरयता पुर्तुगालाच्या अधिकाऱ्यांक आनी तांकां सांगता तो हांगासर कितें घडटा पळय तें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचें कितें काय? आमी जेन्ना ओ न्हीद पळयता तेन्ना ओगीच रावता काय आमचो ताळो आमी उबारता? आयच्या पयल्या वाचपान थंयसर आमी पळयना बाग्योन जुवांव आसा आनी तो पातमोस ह्या जुंयाचेर आसा आनी ताची पोरजां थंयसर ओ न्हीद भोगता, कश्टवता आनी बाग्योन जुवांव कितें करता काय? आपणाक आनी आपणे पोरजेक समजता, ती उतरां तो वापरता, तांकां तो बरवसो दिता, तांकां तो धीर दिता, बरवसो विस्वास जेजूचेर सोडूं नाका म्हूण तो तांकां सांगता. जे भाशेन बाबिलोनियेचें निसणटण जालें तशेंच जेजूय आमकां न्हीद दितलो. जे कोश्ट ओ रोमाचो सरकार आमकां दिता ते एक दीस सोंपतले, कित्याक सगळें जेजूच्या हातांत आसा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, खऱ्यांनीच जर आमी इतिहास काडलो जाल्यार जे 20 राजा आसलेले जाणें क्रिस्ती पोरजेक पिडापीड दिल्ली, कोश्ट दिल्ले, तांचो ओंद खऱ्यांनीच भिरांक घोळटा आसा. एकट्याच्या चेड्यानूच ताका जिवेशी मारलो जाल्यार एकट्याक ताचे पोरजेनूच फातरायलो. आनी अशें भिरांकूळ अर्थ आमकां दुसऱ्याय राजांचे दिसून येतात. जाल्यार थंयसर ह्या पुस्तकाच्या शेवटाक आमकां अशें मेळटा, देवाचो मेंढरो. आनी देवाचो मेंढरो कोण काय? जेजू क्रिस्त देवाचो मेंढरो. आनी ह्या मेंढऱ्यान आपलें रोगत मारून म्हाका आनी तुका ताणें सोडयलो. आनी होच मेंढरो जाणें आपली मान बागयल्ली, जाका कोश्ट दुमाळो भोगचो पडलो, तोच मेंढरो उबो रावतलो. आनी सगळे जे शक्तिवंत जनवरां आसात ती ह्या मेंढऱ्याक सोरपटून पडटली. वय मोगाळ भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानी आमकां अशेंच कितें तरी मेवता. जेजू आमकां सांगता जेरुजाल्ल्याचो नाश जातलो. आनी आमी जाणो 70 AD कशे भाशेन जेरुजाल्ल्याचें शार सोकला पडलें पळय तें. आनी थंयसर जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याची खबर आमकां सांगता. जेजून आमकां सांगलोलें आपूण येतलो, जेजू आयलो. जेजून आमकां सांगलें आपणाक कोश्ट भोगचे पडटले, भोगले ताणें कोश्ट. जेजून आमकां सांगलेलें आपूण मरतलो, मेलो तो. जेजून आमकां सांगलोलें आपूण पुनर्जीवन जातलो, पुनर्जीवन जालो. आनी ताणें आमकां सांगून दवरला आपूण नव्यान येतलो. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू नव्यान येतलो हातून आमी दुबाव धरूंक फावना. आनी जेजू जेन्ना नव्यान येतलो, आपली सगळी पदवी घेवन येतलो, आपलें बळ घेवन येतलो, तेन्ना आमची, तुजी आनी म्हजी न्हीद तो करतलो. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आज खेरीत दिसा ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर काळजीदारपण हें जावन आसा एक देणें पवित्र आत्म्याचें. आनी एक बरयणार अशें बरयता, आज काल आमी पवित्र आत्म्यांक विसरल्या आनी पवित्र आत्म्यांक विसरल्या देखून ही भिरांत आमच्या जिवितांत येता. आनी भिरांत येता तेन्ना आमी शेळमोळी क्रिस्तांवां जाता. म्हणटकूच हें देणें पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागुया काळजीदारपणाचें. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना आमी काळजीदार जातले तेन्ना आमी भायर सरतले, देवाचे प्रवादी आमी जातले. आनी प्रवाद्यांचें मुखेल काम म्हणटात तें वायटाचेर निशेध मारूंक आनी मागीर दुसऱ्या वद्दान आसा तें बरेंपण परगटूंक. जेजूचे प्रवादी आमी. आयचो विशय आमकां हेच दिशेन वता, अनितीच्यो साखळ्यो मोडून नीत परगटपाचे प्रवादी आमी. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो भावात आसा आमचेर, जेजूचो बरवसो आसा आमचेर. जेन्ना समाजान अनीत जाल्ली आमी पळयता, जेजू आमकां आपयता ताचेर निशेध मारूंक, ताचो प्रवादी जावं. आनी जेन्ना आमी काळजीदारपणान आनी जेजूचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांत अनुभवतात तेन्ना संवसाराक नीत आमी शिपडावंक पावतात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, होच नितीचो कुंवर जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या आल्तारार येतलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो भितर सरतलो. आमच्या जिवितांत काळजीदारपणाचें देणें उत्पन्न करूंक प्रवादीक कार्य, जें कार्य आमकां बावतिजमान मेवलां, तें कार्य आमी आमच्या जिवितांत नियाळून अनुभवून आनी तें एके भाशेन समाजांत मुखार व्हरूंक त्याच जेजूची कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया.